बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोलो दीस आवडेता. ह्या शांत वेळार आमी पवित्र स्वातेर जमल्या. उंड्या रुपान आमचे मदें रावतल्या जिव्या जेजूक बोजूंक थोड्यो गोडयो ओगेपणान काळीज मन शांत करुया. जेजूचे आसणे आमी भोगुया. गायन गाऊया आरतटी प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका अर्गावंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकारातून करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो होर तुका बोजून करता. आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गासा. सगली रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्रीम आनी तारा समो उजवाड फांकून पुरकून करता तसो. तूच मा सूर्या आमी पोरसोल तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सोम्या जेजू, तुजी वदेव आमचे मदें उंड्या रुपान हाजीर आसाय म्हूण आमी भावतान सोत मानता. जेजू, सगलें आमचें जिवीत आमी तुज्या हातांत घालता आनी काल्तिकायेन तुका जेजू आमी नमस्कार करता. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him,
Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arga tuka Jesu. Arga tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. आमचे आख्खें जिवीत ताच्या हातांत घालुया. आमच्या कुटुंबाच्या एक एका वांगड्याक ताच्या हातांत घालुया. आमचो वावड, आमचे कोश्ट, आमचे हुस्के सगळेंच ताका समोर पुया. आमचें समर्पण जेजूक करतना आयचो विशय आमच्या मनांत दवरुया. मॅथ्यू 11:29. आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 भावा भयणीनो, देवाक आमचो कितलो हुस्को. तो आमचो सांगात केन्नाच सोडिना. जावं बऱ्या वेळार, जावं आकांताच्या वेळार तो सदांच आमचे लागींच आसाय. पूण आमी जायते पावटी ताची बेपर्वा केल्या. कोश्टांच्या वेळार, ओज्याच्या बाराकाल चेपून आसलोल्या वेळार ताचो मोग अणभवचे सुवातेर आमी ताच्या सोशिली पयस गेल्याव. आमच्याच बोलाचेर पातयेवन चल्ल्याव. ह्या वेळार कांय विचार आमच्याच मनांत आमी नियालुया. आमचें नातें जेजू सोवें कशें आमी दवरलां काय. जेजू आमचे मदें आमचे भितरची येता. तर आमी पवित्रपणान आमचें कालीज मन सांबाळलां काय. आमी आमच्या भावा भयणां सोवें कशीं वागतां काय. ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी आमकांच दिवया. आनी जे जे कडेन आमचें बदलप करूंक गरज आसा, ज्या भावा भयणांक आमी भोगसूंक जाय,
ते आमी जेजूच्याच आदारान करुया. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशितांव तेन्ना ह्या बोगसोण्या वरवीं मोग, शांती, खुशालकाय आमच्या जिवितांत भितर सरता आनी एक नवी सुरवात आमच्या जिविताची जावंक पावता. ह्या वेळार सगळ्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे आमी मागुया. सुम्या जेसू, आमी असोक्त मनशां तुजे काकुतीक उलो मारता. आमी जाणाव तूं आमच्या उल्याक कान दिताय. जेजू, चिंतनांनी, उतरांनी, कोडण्यांनी ल्हान व्हड पातकां केल्यांत आमकां बोगोस सायबा. Lamb of God, you who takes away the sins of the world, have mercy on us. आमची काकूच कोर सायबा. सुम्या काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. सुम्या काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. आमी पातकी चिंतनान उतरान कोडण्यान सुम्या काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. क्रिस्ता काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. क्रिस्ता काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. आमी पातकी चिंतनान उतरान कोडण्यान क्रिस्ता काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. सुम्या काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. सुम्या काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. आमी पातकी चिंतनान उतरान कोडण्यान सुम्या काकलूत कोरे तुजे पोरचेची. प्रितीच्यानो, देवान आमचे पासत केल्ल्या सगळ्या बरेपणाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. ताणें आमचे पासत व्हड व्हड अजापां केल्यांत. आपली आपणायलोलीं भुरगीं ताणें आमकां केल्यांत. एफिशियन्स 1 वोल 3 ते 4 अशें म्हणटा. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सुम्याच्या त्याच बापाक वाकाणुया, दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सर्गीचो आपलो आशिर्वाद, सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणां देंवयत आसा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ह्या वेळार ताच्या वरदानाची तोखणाय आमी करुया. बापा आमच्या प्रितीच्या, तुवें सोबीत सुंदर संवसार रचून तो जिनोस्वार झाडां पेडांनी सावसां मोनजातींनी भरलाय. आर्गां तुका बापा. तुका बापा. बापा आमच्या मोगाला सगळ्या रोचना मदें तुवें मनशाक
तुज्या सारक्याचो रुचलाय देखून तुका आमी दिन वाचताव. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बापा, तुवें आमकां जिवीत दिलाय आनी तूंच आमची मोगान राखण कोत्ताय. दिनवास तुका बापा. दिनवास तुका बापा. सोम्या जेजू, आमकां मोगाचे सोमचिकायेचे वांगडी तुवें फावो केल्याय. आमकां सोबीत सुंदर कुटुंब तुवें फावो केला. आमकां रावूंक तुवें घर फावो केला. आमच्या उदार पोसणा पासत तुवें आमकां जेवण फावो केलां. जायत्या बऱ्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यांत. एकवटाची मोगाची समुदाय तुवें आमकां फावो केल्या. आमच्या उत्मीक उदार पोसणा पासत दोनया तुवें आमकां यादनीक माद्री आनी जायतीं हेर भावां भयणां फावो केल्यांत. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. जेजू, ओत्मीक वाटेन आमचो बरो पोरामोस तूं सदांच करताय. तूं आमकां बरे पाद्री माद्री फावो कोत्ताय. संस्कारां वरवीं तूं आमकां कुरपेन भरताय. देखून उपकारी कालचन बापा तुका आमी आर्गां दितांव. तुज्याच मोगाक गायन कोत्तांव. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू काळजांत. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू काळजांत. मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू काळजांत. मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू काळजांत. दिनवास तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू काळजांत. दिनवास तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू काळजांत. हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू काळजांत. हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू काळजांत. देवाचे उतर आयकूंक आमी तयार जावया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. ह्या वेळार गायनांतल्यान पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. गीत गावया M2 ये आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या,
भुरगीं आमकां कोर जेजूचे गोवाय आमकां कोर मोगाची बापोय आमकां कोर मोगाची बापोय आमकां कोर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या दिरा दिगोवाय आमकां कोर काळजी दार सैनीक आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां कोर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या माथ्यूवाचें शिव वर्तमान 11वो आवेसवोर वोल 28-30 सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वहू करूं म्हजें अजें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार प्रितीच्यानो देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाल आमी करुया आयचो विशय मनांत हाडुया मॅथ्यू 11:29 आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी हळू म्हजें अजें बाबा भयणीनो आमी सदांच देवाच्या उतराचेर बावार्थ विस्वास दवरूंक गरज कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जिवें उतर ह्या उतरा वरवीं आमकां शांती फावो जाता आमच्या जिवाक समाधान मेळटा प्रेज द लॉर्ड प्रितीच्यानो आयच्या दिसांनी आमकां जायतीं आमंत्रणां वो इन्विटेशन येतात न्हय जावं काजाराचीं बावतिजमाचीं बर्थडेयाचीं आदीं आनी आमी कुशलकायेन वेताव न्हय कित्याक तीं आमकां मोगान आपयतात आनी आमी मोगान तांचें आमंत्रण स्विकारताव आनी मोगान वेताव
आयज देव आमकां मोगान इन्विटेशन वो आमंत्रण दिता. कसलें आमंत्रण गाय? सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हेंच तें आमंत्रण आयज जेजू आमकां सगल्यांक दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमकां मनशांक जावं बायलांक जावं दादल्यांक जावं भुरग्यांक सगल्यांक जबाबदारेचें काम आसा आनी आसूंक गरज. पूण केन्ना केन्ना आमच्या भारान आमी इतलीं तोखतात की आमच्यान आनीक एक पावल लेगीत फुडें घालूंक जायना वो आमच्यान आनीक भार घेवंक जायना. जेजू आयज तोकलोल्या आनी चेपलोल्या मनशाक आमंत्रण दिता, म्हजेशी येयात. आमी जायते पावटी तोखतात, चेपतात जावं दिसपट्टो वावर करून जावं संवसारी गिरेस्तकाय पुंजावंक, संवसारी आशेक मौजेक लागून, नांव जोडूंक जावं पातकाच्या गुलामपणाक लागून, एकसूरपणान जियेवून, लोजेक पडोवन, गरीबसाणेक लागून जावं कुडी मोनाचे पिडेक सांपडून. आयज जेजू आमकां सगल्यांक आपयता, म्हजेशी येयात आनी फुडें म्हणटा वो सांगता, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी जाणां आदीं शेत कोसूंक 2 बैलांचेर जूं दवरताले, जाचे वरवीं दोगूय आपली शक्ती वांटून घेवन जमीन कोसतालेत न्हय. अशें ते शेतकामच्याचो भार आपणाचेर घेताल्यात. अशेंच जेजू आमचो भार आपल्या भुजार दिवंक आमकां उलो मारता. जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात, तुमी व्हड भार घेवन जियेतोल्यानो, दुखाच्या कोश्टाच्या भारान चेपल्यात, पातकाचो भार घेवन आसात, चिंतनाचो भार घेवन आसात. म्हजें जूं तुमचेर घेयात, तर म्हजें जूं सोंपें आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर जेन्ना आमी भावार्थान आमचे कोश्ट, दूख, पिडा, निराशीपण, भिरांत सगलो आमचो भार आमी जेजू आदीन करता, तेन्ना आमचो सगलो भार ल्हव जाता. हाव टू योक आवरसेल्व्स टू जीसस. कशें आमच्यान जेजूचें जूं घेवं येता. पयले सुवातेर जेजू सांगाता ती वाट चलून, वाट स्वताची, वाट मोगाची, वाट शांतीची, वाट ल्हानविकायेची, वाट बोगसोण्याची. दुसरे सुवातेर सगल्यो आमच्यो दास्ती हुस्के जेजूच्या हातांत समोर पुया, भावार्थान विस्वासान आमी जिवुया. तिसरे सुवातेर कसलेय प्रश्न, कसलेय दास्ती पिरांत येवं सदांच जेजूक चिटकून रावुया. जेजूक आमच्या जिविताचो माज आमी करुया. प्रितीच्यानो, आमच्या संकश्टाच्या वेळार दुबावाविरेत आमी देवाक उलो मारता. आयसाया 58:9 आमकां आनीक गोठायेन भरता. कशे परी देव आमचे हुस्के हळू करूंक आशेता तें स्पश्टपणी दाखोल करता. आयसाया 58:9. तुमी उलो मारतल्यात आनी सोर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हो पळय हांव हांगाच आसां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बाबा भयणीनो, आमच्या कुडीचो बार गोडे उणो जावचो ना, पूण आमच्या ओतम्याक समाधान मेळटलें.
आमचे हुस्के ल्हवू जातले, आमच्या काळजांत आत्मीच शांती आमी अनुभवतल्यांव, खुशालकाय आमी भोगूंक पावतल्यांव. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी सदांच उगडास दवरूंक गरज. आमचें काळीज सदांच देवाक उपकारी आसूंक गरज. देवान आमच्या बापान आमचे पासत, आमच्या सोडवणे पासत आमकां गुलामपणांतली सोडूंक आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो, मनशाचें सैम दिवन. जेजून आमचीं पातकां आमचे गुन्यांव आपणाचेर घेतले. आमचे बाराडीक जूं आपणा कांदार घेतलें आनी सोर शेवटी कुर्सार मरून आमकां पातकांतलीं सोडयलीं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी मनीस असोक्त पातकांत पडटाव असल्या वेळार आमी एके भाशेन आमच्या आत्म्याचें दार आमी सोयतानाक उक्तें करताव, सोयतानाचें जूं घेवन भोंवताव. प्रितीच्यानो, जेजून आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत दिला, जो आमकां आदार दिता आमच्या आत्म्याचें दार आमी जेजूक उक्तें करूंक. आमच्या ओज्याचो भार आमचें जूं जेजूच्या कांदार दवरून चलूंक, जो आमचो भार ल्हवू करूंक सदांच आशेवन रावता. कालुकी जिविताची वाट सोडून उजवाडाच्या मार्गार चलूंक आदार दिता. हाचो आमी जाता तितलो उपयोग करूंक देवाची कृपा जोडून घेवया. अशें देवाचो ताळो आयकून सर्गीच्या राजाचो मारोग तयार करुया. सर्गीच्या राजाच्यो वाटो नीट करुया. अशें आमी सासणीक जिविताक सदांच तयार आसतल्यांव. आमेन. आतां आमी भावार्थान आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमचो जबाब जावं दी. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या भाग्यवंत बापाक, आमच्या गवली बापाक, तसलें सगळे यादनिकांक आनी म्हत्वाशांक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशांनी आपलेंच बरेपण विसरून आपणाक निवडून काडलेल्या पोरचेच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आवय बापूय आनी भुरगीं बाळां एकचाराच्या आनी मोगाच्या बांदपासान जियेवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या घरांत, वाड्यांत, समुदायांत जेजूची बरी खबर पडगोटूंक जाय. तर भियेनासतना, लॉस धरिनासतना, सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जेजू तुका गोवाय दिवंक आमकां आदार दी. जबाब. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.